गोंयांत एक मोठें आंदोलन जालें कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या फुडारपणा सकल गोंयांत राजभास कायदो पास करचो म्हणून. कारण गोंयचे आयडेंटिटीचो प्रश्न आशिल्लो. कोंकणी ही बोली न्हय भाशा हें साहित्य अकादमीन ठरयलें. आनी आमचे सगळ्यांचे नदरेन जे कोंकणी वावुरताले, कोंकणी चळवळींत वावुरताले, तांचे नदरेन भाशा काय बोली हो वाद सोंपलो. मागीर प्रश्न आयलो की गोंयची आयडेंटिटी कितें, कित्याक गोंय संघ प्रदेश आशिल्लें आनी गोंयची आयडेंटिटी ठरले बगर भाशावार प्रांत रचनेंत गोंय खंय बसोवप हो प्रश्न उरता. त्या खातीर कोंकणी प्रजेचो आवाजान 3 उद्दिश्टां दोळे मुखार दवरून आंदोलन सुरू केलें, जें वर्सभर चल्लें, 1.5 वर्स सुमार चल्लें. आनी अखेरेक गोंय नामावन दिवचे सरकारान राजभास कायदो विधानसभेंत हाडून तो पास जालो. गोंयची राजभास त्या कायद्यान कोंकणी हें थारायलें, दीव दामांवची गुजरातीमुळे. म्हणटकच राजभास कायद्यान गोंयची राजभास कोंकणी म्हणून ठरयली, कायदो जालो. भाशावार प्रांत रचनेंत गोंयची आयडेंटिटी स्पश्ट जाली. आनी ती स्पश्ट जातकच अवघ्या 4 म्हयन्यां भितर प्रधानमंत्री राजीव गांधी आशिल्ले त्या वेळार ताणें उतर दिल्लेंय बी, भाशेचो प्रश्न सोडयात, मागीर घटक राज्याचो विचार करया. आनी 4 म्हयन्यां भितर म्हणजे 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा कायदो पास जाला, जाल्यार 30 मे 1987 दिसा गोंय राज्याचें उद्घाटन जालें. गोंय घटक राज्य जावंक पावलें. संविधानान जे राज्याक अधिकार दिल्यात ते सगळे अधिकार गोंयकारांक मेळ्ळे. गोंयकार पूर्णपणान नागरीक जालो. हें कौतिकरावाक खबर ना. ताज्या अज्ञानाचें, ताज्या पिशेपणाचें कौतुक करता तितलें थोडें. मागीर प्रश्न आयलो तो राष्ट्रीय पांवड्यार कोंकणी खंय बसता हो, आनी तें 3रें उद्दिश्ट आशिल्लें कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें. 1992 वर्सा संसदेन, पार्लमेंटान कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड केलें आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचे 8वें अनुसूचींत 8th शेड्युलांत हेर भाशां बरोबर कोंकणी भास घाली. 20 ऑगस्ट 1992. आतां पळयात, साहित्य अकादमीन मान्यताय दिली ताका 47 वर्सां जावन गेली. गोंयांत कोंकणी राजभास जाली ताका 35 वर्सां जावन गेली. आनी कॉन्स्टिट्यूशनाच्या 8वें अनुसूचींत देशांतली एक प्रमुख भास म्हणून कोंकणी पावली ताका 30 वर्सां जायत आयली. कौतिकरावाचें कौतूक अशें, ताका सभाग्याक हें कांय खबर ना. कारण तें समजुपाची बुद्धच ना. आनी बुद्ध नाशिल्ल्यान ह्या मनशान आपोवन हाडिल्ल्या सोयऱ्याचो, कोंकणी भाशेचो, कोंकणी भास उलोवपी लोकांचो आनी ज्या राज्याची कोंकणी राजभास त्या राज्याचो अपमान केलो. हेच खातीर हांव म्हणटां की दुसऱ्याचो कोणाचोय अपमान करप, जो 1964 घडलो, जो 2019 घडलो आनी आतां 2022 घडलो, ही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची परंपरा जाल्या.